मोगळा बाबा भयणीनो, आज आमी सगळ्या सांतांची आनी सांत मनशांची स्वर्गार आसा देवाताय रूप तांची परब समोर रमता. जायते पावटी आमी आमच्या सांत मनशांक सांतांक चुकीच्या दृश्टिकोनातून सोजमता. आमचें देवसांव तांकां एका चुकीच्या सोजमणी प्रमाणे जावन आसा. कित्याक आमी तांकां एक धोंदेकारां कशीं सोजमता. तांचे लागीं मागणें कोत्ता, सायबा सांव फ्रांसीस तुवें म्हाका अशें केलें जाल्यार हांव तुका हें दितलो, हांव तुका तें दितलो. तांचे लागीं मिलाग्रो मागता. आनी जायते पावटी आमी तांच्या जिविताचेर नदर मारना. तांचे जिवीत जेजू खातीर उरपिला ते विसरता. फकत आमच्याच फायद्याक कितें मेळटा ताचेरच पळोवन तांचे आमी नोमान करता, देवसांव करता. खऱ्यांनीच सांतां मनशां आमकां आदाराक पावतात. ती आमचे खातीर मिलाग्रो करतात. देवा ताय सायबीण माय वरवीं आमचे मदस्ती करतात. पूण तांचे मुख्य जिविताचेर, भावार्थाच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक फावो. कशे भाशेन ताणें आपलें जिवीत देवा खातीर ओरपिलें. तांच्या कोश्ट दूख त्रासांतल्यान सात्वीक जिवीत जियेलीं, सांतांचें जिवीत ती जियेलीं. शेवट पर्यंत देवाक विस्वाशी रावलीं. देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जिवीत जियेलीं. देखून तांकां इगोर्जमात आल्ताराचो मान फावो करता. तर ही सगळीं जी आज आमी सांत मनशांचे फेस्त समोर रमता, ती फकत आल्ताराक मान फावो जाल्लीं तींच न्हय, बगर आमची येरा क्रिस्ती जिवीत जियेलीं मनशां. आनी आज ती स्वर्गार धवी आंगवस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो दवरून शिवासनां आनी मेंढऱ्या मुखार ती आसलीं. आनी थंय ती आज जेजू ताय रूप आसात आनी आमचे खातीर आमी मदस्ती करतात तेन्ना आमकां पावतात. पूण तांचें जिवीत कसलें? मार्तिराचें जिवीत, सांतांचें जिवीत ती जियेलीं. देवाच्या मोगाच्या बंधनान ती ह्या संवसारांत जियेलीं आनी आज स्वर्गार सुटकेचें जिवीत जियेतात. म्हटल्यार हालेलुया. जेन्ना तांचो छळ केल्लो जातालो तेन्ना ती हालेलुया म्हणून ताणें ते दूख त्रासाक फुडो केलो. खुर्साक ताणें वेंग मारून आपले दूख त्रास सोंसले. दुस्मानान तांचे जिविताचे हाल केले ते तांणी जेजून जसो खुरीस स्विकारलो तसो तांणी तो खुर्साक वेंग मारून आपले दुस्मानाक फुडो केलो. आनी त्या दृश्टिकोनातून मोरनाक, दुस्मानाक, वायटाक ती भिवूंक ना. सो जायतीं आमची मनशां आल्ताराक मान फावो जावंक ना. पूण जेजूचे उतरा प्रमाणे जिवीत जियेल्या आनी तीं आज सांतांचे सूख भोगतात. हे सांतांचें जिवीत कसलें? जेन्ना पाप साहेबान हे सांतांक मीस ओरपिलें तेन्ना ताणें म्हणलें तांचें जिवीत जावन आसा सादारण जिवीत तांणी असादारणपणे जियेलीं.
ordinary life, they lived in extraordinary way. आणि देव फकत जेजू फकत ह्या सांतां खातीर मरोंक ना, सांत पौला खातीर, सांत आगुस्तिना खातीर वा सांत फ्रांसिसा खातीर, पूण तो मिस्टर जॉन, मिस्टर पिटर तांचे खातीर मेलो. आनी मिस मारिया आनी धाकटो भुरगो जोनाथन ह्यांच्या खातीर जेजून आपलें जिवीत दिलें. जेजून आमकां सगळ्या मनशां खातीर आपलें जिवीत अर्पिलें, देवाचो मोग आमकां दिलो, तर आमी सगळ्यांनी सांतांचें जिवीत जिवंक शकता. आनी त्या खातीर जेजून आमकां हो दोंगरार सेरमांव दिला आनी 8 भाग्यां दिल्यात. हे कायदे न्हय, पूण जिविताची चाल, हे भाग्यां प्रमाणे आमी जिवीत जियेलें जाल्यार आमकां जरूर सांतपण मेळटलें आनी सांत जातलीं. सो जांकां देवाची गरज आसा, जी म्हणटात म्हाका देवाची गरज आसा, म्हाका म्हज्या पेल्याची गरज आसा, ती सांत जावंक शकतात. कित्याक जेजून म्हणलें, जी आत्म्यान गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. कुशे मनान गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. जी म्हणटात म्हाका जायतें दूख सोंसून पडलें, पूण तरी आसतना हांव म्हज्या पेल्याचो, म्हज्या गरजांचो आनी देवाचो मोग करता, ही सांत जावंक शकतात. कित्याक जेजून म्हटलां, रुदन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. जी म्हणटात म्हाका म्हज्या जिवितांत जायते दूख त्रास सोंसूंक पडलां आनी म्हजें जिवीत सारकें उपसवलां दुखाच्या खंतीन, पूण तरी आसतना हांव देवाच्या मोगान शांत आसां आनी म्हाका देव चुकता तेन्ना बऱ्या मार्गार धाडटा. बोली ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. जी म्हणटात म्हाका जें कितें खरें, जें कितें बरें तें करूंक आवडेता आनी आशेता. जेजू म्हणटा, प्रमाणीकपणान ताणेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां धादोशी करतलो. आनी जी म्हणटात जे दुसरी म्हाका त्राता कोत्तात ते भाशेन हांवूय तांकां बऱ्या भाशेन त्रातार कोत्तलो. जी हांव दुसऱ्यांक बरे भाशेन त्रातार कोत्ता, कित्याक दुसरी म्हाका बरे भाशेन त्रातार कोत्तात. सो दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. जी म्हणटात हांव दुसऱ्यांक आदराक पावतलो, दुसऱ्यांक जस्टीस दितलो, मनसुबी दितलो. देव म्हणटा, प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. जी म्हणटात हांव संवसाराक शांती दिवंक वावुरतलो, शांती करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. तरी भाग्यां जावन आसात आमकां आमच्या जिविताचें मार्गदर्शन, आनी त्या भाग्या वरवीं आमी जिवीत जियेलें जाल्यार आमकां सगळ्यांक सांतपण जरूर मेळटलें. आनी हें सांतपण जोडच्याक
सादें जिवीत जिवून आमकां तें मेळचें ना. असादारणपणे जिवीत जिवंक जाय. म्हणजे जेजून जसो ताचो कुरीस आमच्या खातीर स्विकारलो, कोश्ट त्रास ताणें सोंसले, कुरसार ताका मारलो, तेच भाशेन आमच्या जिवितान जायते कोश्ट दूख त्रास आमकां सोसूंक पडटले. आमचोच कुरीस आमी उबारून ह्या भाग्या वरवीं जियेले जाल्यार आमकां एक दीस आल्तराचो मान फावो जावंक शकता, वा आमकां सांतपण मेळटलें हाची खात्री आमकां सगळ्या सांतांच्या जिविता वरवीं सोजमूंक येता.